आमदार प्रवीण आल्लेकारान पेडण्या संरक्षण वण्टीच्या बांदकामाचे उक्तावण केले। पेडणेच्या सावळ वाड्यार ह्या वण्टीचे बांदकाम करपाचे आसा। ह्या वेळार ताच्या वांगडा उपनगराध्यक्ष तृप्ती सावळ देसाय आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। पेडणे वाठारांतली सगळीं कामां बेगोबेग पुराय करतलो अशें आश्वासन ह्या वेळार प्रवीण आल्लेकारान दिले। उपरांत उपनगराध्यक्षान इंडोर स्टेडियम बांदून दिवपाची मागणी केली। आणि PWDचे रिटर्निंग वॉल आमी आयज काम फाल्यांसून स्टार्ट करपाचें आयज ते आमी शुभारंभ केल्ले आसा। आनी तशीच कामां आतां जातली जाता इतली फास्ट पावसा पयलीं सगळीं कितें आहा पळय ती कामां करून घेतलो। तशेंच हेज्या पयलीं सांगलेले जे रोड आसले हायवेचे ते काम चालू आहा, अजुनूय काम ते जावंक ना। ते सर्वीस रोड आहा ते हॉट मिक्स सगळें चालू आहा काम। तशीच कामां आतां पेडण्यान जाता इतली फास्ट जातली पावसा पयलीं लोकांक त्रास जायना पळय रोडांचेर ती कामां पयलीं करून दितलो। बरें दिसता आयज सराच्या हातीन आयज फर्स्टू ते म्हाज्या वॉर्डांनी आयज फावंडेशन जाल्लेलें आसा। आनीक सुद्दां आमी डेव्हलपमेंट कामां घातलेली आहात ती सरांचो सपोर्ट आमकां सदांच मेळटलो आनी अशीच कामां सरा कडल्यान आमी करून घेतली। आनी एक म्हाजे सरा कडेन एक मागणी आसा की आमचें इंडोर स्टेडियम अजून ओपनिंग तेचें जायना की सरान त्या कामाचेर एक लक्ष दिवन ते बेगीतल्या बेगीन स्टार्ट करपाचें।